भाजपा सरकारान फ्रांसिस परेराक धार्मिक मुर्त्यांच्या तोडफोड प्रकरणात मुद्दाम फसोवन सगळो आड आपणाचेर घेवपाक सक्ती केल्ली म्हण आरोप काँग्रेसीन केला। ह्या प्रकरणात गृहनिर्माण मंत्री तशेंच पुलिसूय फितूर आसात आनी ह्या संदर्भात आमदारांचेर कारवाय जावन FIR नोंद करचो तशेंच ही केस CBIक दिवची म्हण मागणी गोंय काँग्रेसीन केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। की गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कॉलेप्स जाल्ली आसा। ती कॉलेप्स कोण करता? जेंची जबाबदारी आसा हे राज्य चलोवपाचें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचें, लोकांक जस्टीस दिवपाचें, फेर ट्रायल जावपाची, फेर इन्वेस्टिगेशन जावपाचें, हेजी सगळी गरज आसा। तेन्ना हो दुबाव आयज येता की हे सगळें स्क्रिप्टेड आशिल्लें काय म्हणून, आनी खऱ्यांनीच हेजो जो आरोपी आशिल्लो तो वेगळो कोण आसा काय म्हणून। हे सगळें पळयता आसतना म्हाका दिसता गोंयची होम मिनिस्ट्री ही फेल जाल्ली आसा कंप्लिटली। कारण CM थंय वयता डायरेक्ट लोकांक सांगता की हो एक्यूज हेणे सगळे हे म्हणलेले आसात आनी इन्वेस्टिगेशनाक सगळें मेळ्ळा म्हणून, आनी ती केस उबीच जायना, कोर्टान उबीच जायना की हेणे खुरीस सगळें म्हणलेले, ही केस उबारच ना, दुसरें ट्रायलच जायना। म्हणजे हेतून भितर खुबशी घोडबंगाल आसा। जे पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व आशिल्ले ताचेर प्रेशर हाडपाक एक्युजाचेर, गन पॉयंटाचेर त्या पुलीस ऑफिसरांक ताबडतोब सस्पेंड जावपाक जाय। म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन इंडियन हिस्ट्री आख्या देशांक पयले फावट घडटा की एक एक्विटेड एक्युज्ड, ज्या एक्युज्डाक कोर्टांतल्यान ताका ट्रायल सुद्दां जावना, म्हणजे खंयच्याय मॅटर सिरियस मॅटर आसता कमीत कमी त्या मॅटरान ट्रायल जाता आनी ट्रायल जावन मागीर ताका सोडटा। हांगसर ट्रायल सुद्दां जावना कितलेशेच मॅटरांनी आनी ताका सोडलेलो आसा। तो गोंय राज्याच्या इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर आसा तेजे बरोबर एक मिनिस्टर विजय सरदेसाय, एक MLA निलेश काब्राल आनी पुलीस ऑफिसर हांकां डायरेक्ट एक्यूज करता की त्यांनी सगळ्यांनी आपल्याक प्रेशरायज केलो आनी हे जे सगळे खुरीस गोंयभर म्हणल्याक ते तुय म्हणल्याक म्हणून तूं ते एक्सेप्ट कर। आनी हे करता आसतना मुख्यमंत्री ताका सांगता म्हणटा तो की तूं थोडे दीस पुलीस जेली उरतलो आनी मागीर तूं सुट्टलो, तुगेले आमी सगळीं आमी तुका प्रोटेक्ट करता, आमी तुका सांबाळटा।